वचपाचो उरला फाट ना प्रचार हांवें म्हणजे बोमोडकोन पंचायतीन फुल्ली एरिया मॅक्झिमम एरिया कवर केल्या तिवऱ्या वडगांव पंचायतीन हांवें पार्टली कवरेज केल्या तशेंच बेतके वाठारांनी अर्दो केला प्रचार तसो वळवय म्हाजो अर्दो प्रचार चालू जाला प्रत्येक गांवचे हांवें प्रत्येक 5वी पंचायतीक म्हाज्यो बैठकी चालू आसा सगळ्यां कडेन हांवें संपर्क साधला आनी लोकांचो म्हाका बरो प्रतिसाद आसा आनी लोकांक परिवर्तन हें जाय परिवर्तना खातीर लोक आयज सगळे पिरोडचे म्हाजे बेतके वाठाराचे सगळे आयज म्हाजे वेल विशर्स आयज म्हाजे बरोबर हांगसर उपस्थित आसा नॉमिनेशनाक सो तुजो प्रोग्राम कितें आसा आतां प्रायवेट आतां हांव प्रोग्राम म्हजो प्रायवेट आतां सद्या पयलीं हांव डोर टू प्रत्येक वोटरासा कडेन हांव वचतो प्रत्येक वोटराक आमचे जे हे आसा विचार तेंचे कडेन म्हाका तेंचे विचार हांव समजून घेतलो जशे तेंचे विचार आसा तेंकांच घेवन हांव मतदारसंघान फुडें काम करतलो तसो ते आयज म्हाका झेडपी म्हणून उमेदवारी म्हणून पळयता आसतना म्हाजें तितलेंच कर्तव्य आसा कारण तेंकां जेन्ना सुनील जल्मी आयज झेडपी म्हणून हे बेश्टी वाठारांत आसलो तेन्ना हांव सुनील एकटोच झेडपीन आसतलो म्हाजे बरोबर जे मित्र मंडळी आसा ते संपूर्ण झेडपी म्हणून आसतले अशें आमी वावरतले कारण सगळ्या लोकांचो जो काम करपाची म्हाकाय इच्छा आसा आनी तेंकां घेवनूच हांव फुडें सरतलो गोंयांत सद्या परिवर्तन जाय म्हणजे फाटलोच एक प्रकारचो लोकांक जे मेळना आनी तेजो रिजल्ट म्हणून आयज परिवर्तना खातीर हे सगळे लोक म्हाजे बरोबर उपस्थित आसा